ह्या दिसांनी चडशे ब्रिडींग पिरियड आहा, जसो सांगपाक गेल्यार जल्मांक जे येता ते ह्या दिसांनी चडशे कोबरा बी आहा, पारो बी म्हणटा पळय, तेंची पिलां ह्या दिसांनी पावसान जल्मांक येता, कारण तांकां फूड जे आसा अवेलेबल आहा, जशे फ्रॉग्स आहा, बारीक बेबकां आहा ती, ते आहा, मागीर खुबशे फ्रुट्स जे आहा तांकां सॉरी फूड जे आहा ते ह्या दिसांनी तांकां किटक बिटक जे आहा ते उत्पन्न जाता आनी तांकां ते खातात, मॉस्किटोज आनी कितें. आतां बेबकां लोकां आतां आमी हांकां सांगता, लोकांक सांगता बेबाय खावंक जायना, कारण हे आसा ते बेबे जे आहा तेंचे फूड आसा, ते जर आमी खावपा लागले ते आनीक कमी जातले. आनी पळोवपाक गेल्यार मोस्ट ऑफ टायम पळोवपाक गेल्यार फर्स्ट ब्रिडींग सिजन जो आसता हेचो फ्रॉक्साचो, तेन्नाच तांकां मारले वयता आनी ताका लागून तेंचे ब्रिडींग जे आहा ते स्टॉप जाता. तुम्ही सांगले की मेल आणि फिमेल असता म्हणून. आम्ही पयलींची खुबशीं पिक्चरां पळयत जाल्यार नागीन सपयला, त्या पिक्चरांनी अशें दाखयताले की इच्छाधारी नाग आसता, तांच्या तकलेन डायमंड आसता ओके. आणि एक नागाक कोणें मारले मारले जाल्यार ती काय दुसरें. नागीन येवन खंयी वर्ल्डान खंयी वचून तो बदलो घेता. हय. हे खरेंच रियलिटी अशें खरेंच आसता? हे काल्पनीक आसा आनी डायमंड्स आनी कित्याक लागून नाग आनी नागीण जे आसा, मागीर नागीण ते पिक्चरांनी आमी खुबशे पळयता, पूण हे काल्पनीक आसा, अशें केन्ना रियलिटीन जायना. आनी सेकंड थींग म्हणजे हेकाच लागून हे गैरसमज जो पसरल्या कारणान खुबशे फटावले वयता की डायमंड आमी दिता आनी मागीर खुबशे करोडांनी पयशे दिता आनी मागीर तो सादो मणी आसता, सादो खडो आसता एक्चुली. तर सांगपाक गेल्यार नाग थोडे लोक म्हणटा नाग जे आहा रातच्या टायमार ते खडो सोडटा आनी मागीर त्या उजवाडान आपले जीव बी खाता, बारीक बारीक किमसां खाता. हे रॉंग आसा, तांकां तेजी गरज ना, उजवाडाची गरज ना, कारण ते सेन्स आहा तेंचे जिबेन ते आपले फूड जे आहा, आपले खाद्य आहा ते वास घेवन घेवन वयता आनी ताका धरता. दोळे सुद्दां तेचे बंद केले, दोळे सुद्दां आमी टेप लायली जाल्यार ताका जर हुंदराच्या बॉक्सान दिलो सारको हुंदराक वचून खातलो तो. तशेंच जे आतां पिक्चरान नाग आनी नागीण जोडी म्हणटा पळय, नागिणीन समज जर नागाक मारलो आनी नागिणीन बदलो घेता बी अशें म्हणटा लोक, पूण नागीण अशें तेंची स्पेशली अशी जोडी अशी खंयच्याच हितून ना. कित्याक जेन्ना एनवायरमेंटाक खंयच्याच अशें मनीस सोडलो जाल्यार ताका मनीस आनी शिव अशें आहा की जोडी नासता चडशे. पूण हे फॅमिलियर न्हू, स्नेक हे फॅमिलियर न्हू. मॅटींग जालें काय मागीर नाग आपल्या वाटेन जाता आनी खंयचोय नाग आसूं शकता. दोन नाग येयल्यार तेंची फायट जाता आनी मागीर जो हें जाता विक्टरी जाता तोच मागीर तेच्या वांगडा मेट करता. सो हे रॉंग आसा की तेंची जोडीदार आनी 100 वर्सां जालीं काय मागीर ते मनशाचें रूप घेवं शकता आनी कितें. हे सगळें काल्पनीक आहा, पिक्चरांनी घडयलेली गजाली आसा. आणि कसं हे आसा की दनपारच्या टायमार आमकां ल्हान आसतना सांगतालीं की भायर वचूं नाकात, दनपारचे 12 जाले की सगळे सोरोप भायर सरतात बीन. हें खरें? दनपारचे एक्चुली सोरोप चडशे कमी भायर सरता आनी दनपारचो भायर सरलो जाल्यार फक्त रेट्स न्ही, दिवड हो चडसो भायर सरता. चडशे मॅक्झिमम आहा ते विशारी सोरोप जे आहा चडशे मॉर्निंग टायम आनी इवनींग टायम, म्हणजे सांगपाक गेल्यार कोबरा बी आसा तो दोनी टायमार एक्टीव आसता, दिसाचोय बी आनी रातचोय बी. पूण दनपारच्या टायमार चडसो दिवडाचो टायम आसता. आतां खुबशे स्नेक आतां प्लास्टीक कशें जर खंयी पिशवी दिसली म्हणटा ते स्नेक आपली कात सोडटा म्हणटा. हय. ते मातशे थोडेशे एक्सप्लेन करात. ती कात विशारी आसता? खंयच्या सरपाची कात किंवा आंगाक हात लायलो म्हणून विश ना. आतां इंग्लिशीन आतां आमी सोरपांक जर म्हटलें जाल्यार विशारी आनी बिन विशारी अशें सोरोप म्हणटा. इंग्लिशीन थोडे पॉयजनस बी म्हणटा पळय, पॉयजनस स्नेक. एक्चुली हो वर्ड जो आहा इंग्लिशीन सूट जायना ताका. पॉयजनस म्हणजे आतां कितें खावपाचें फ्रूट आहा तेजी बी खाल्ल्यारूय विश आहा आनी तेजी कात खाल्ल्यारूय विश आहा आनी भितरलो गर कितें आहा तें खाल्ल्यार विश आसा. सोरपाचें तशें ना, सोरपाचें सर्टन ते बोडकेन विशारी सोरोप जो आहा ताका वेनमस म्हणटा. म्हणजे फक्त तेज्या बोडकेन ज्या हितून फँग्स आसता, दांत आसता, विश दंत, तेज्या वयर तेंचे वीक आसता, हे पोतयो आसता स्पेशली. आतां ते वीक जे आसात ताका एक्चुली ताका डायजेस्ट करपाचें काम करता. एक तर ते डिफेन्साक वापरता, बायट करता आनी तितून तो जे कितें भक्ष्य आहा तें उंदीर आसूं नाल्यार बर्ड आसूं तो मरता आनी तेज्या उपरांत मागीर तो गिळटा. तर तें तेजें एक शिकार करपाचें साधन आनी ती एक तरेची लाळ तेची डायजेस्ट जावपाची. आतां हेच जर ताका आंगान तोपलें जाल्यार तो सोरोप मरतलो तेज्याच विशान. सो ताका पोटान डायरेक्टली वयता जाल्यार तें विश कांय जायना. आता मी ह्या दिसांनी आता पावस पडलो म्हणटकच अळम्याचो हय. पावस म्हणटा आणि हय. सगळ्याच्या वाळुरांचेर अळम्यो येता. बाजारात त्या अळम्यांक खूब डिमांड आसा. पण जनरली अशें म्हणटात की त्या वारुळान स्नेक आसता म्हणून. पण खरेंच स्नेक जे आसात ते वारुळांनी आनी आपली घरा बांदून रावतात? घरा बांदिना ते, कारण स्वता ते आतां मराठीन एक म्हण आहा आयत्या बिळात नागोबा. तर तो आयत्या बिळात म्हणजे तो स्वता काय वणको काडटा ताका कितें अशें नाखटा ना की तो खणोन बी काडटलो. तर ते कितें मेळटा बीळ आतां जें आहा वारूळ जें आसा, वारूळ म्हणजे जे वायटी आसता पळय तेज्या टर्मायटचें तें घर आसता, ते तितून रावता. थोड्या दिसांनी ते टर्मायट जे वयता किंवा ते मरता किंवा तितून हुंदीर एंट्री करता. तेन्ना हुंदीर एंट्री केली, रावपाक लागले की हुंदराचें तें घर जाता
आनी तितून मागीर हुंदराच्या वासान मागीर सर्प येता, खंयचो सर्प आसूं शकता ते. आनी सर्प जे आहा तेका ते एक सेफ जागा आहा आनी तितून जाय तशे तेका कंपार्टमेंट्स आहा, तेका लिपपाक जागा आसा आनी कूलनेस आसा. जाय तशें तेका जाय तशें तेका आतां जर हे एग्स घातले जाल्यार तांतयां घातले जाल्यार सुद्दां डेवलप जावपाक बरी जागा आसा. तर हे जे आसा हे तेका फायदेशीर आसल्या कारणान तितून मागीर ते हुंदराक मारता आनी तो रावता आनी ते तेजें घर जाता. तर ह्या वारुळाचे दुसरें म्हणजे लोकांचें मत आहा की तेजेरूच ते अळमी येता, हे अळमी तेका लागून तो रावता. अशें ना की ते अळमी जी आसा ही अळमी तो खायना किंवा तेजेर कितें जीव बी येता बारीक म्हणटा थोडे लोक ते खाता. एक्चुअली ते खायना. अळमी खावपी थोडे हे जे आसा कुर्तंटणारे प्राणी आहा जशे हुंदीर आसा किंवा तशेंच जंगलान खुबशे जातीचे हुंदिरूय आसा. हे खावपाक ते येता अळमे आनी ते अळमे खावपाक आसता तेजे पानां ओप आसता लिपून आनी जसो तो तेज्या टप्प्यान येयलो काय तेका खाता. हय ते खावपाक लागून तेंकां खावपाक लागून आसता. अळमी आनी तेजो संबंद तसो ना. आतां अळमी म्हणटकच आतां नागपंचम आयली. हय. श्रावणांतलो आमचो सगळ्यान पयली जी परब येता ती नागपंचम. हय. आनी ह्या दिसा लोक नागाची पुजा करतात व म्हाका दिसता एकूच दीस असो आसता की जेन्ना म्हाका ल्हान आसतना याद आसा आजी बी सांगताली झाडां तोडप ना, हें करप ना, तें करप एक दीस स्पेशली तो आमच्या सैमा खातीर राखून दवरिल्लो आसा. हय. आनी त्या दिसा नागाची जेन्ना पुजा करतात तांकां दूद घालतात, लायो घालतात. नाग दूद खरेंच पिता? खुबशे अशे हे आसता बिलीफ आसता घरान नाग आयलो की ते वाटयेन दूद दवरता. पूण आज पर्यंत जितलें हांवें पयलां केन्नाच खंयच्याच सर्पाक दूद पितना स्वताच्या दोळ्यांनी पळोवना. तुमी इतल्या स्नेक्सां बरोबर काम केलां. तुमी केन्ना पयलां? एक्चुली दूद जे आसा हे तेंचे कारण हे मॅमल्साचे दूद जे आहा मॅमल्स पियेता. म्हणल्यार सोरोप काय दूद पियेना तेजे आवय कितें दूद तेंकां हें करिना बरयना. सो हे रॉंग आहा की ते दूद पियेता. आतां कितें आहा थोडे गारुडी बी ते कितें करता तेंकां उपाशी थेयता सामके तान येल्ले थेयता आनी मागीर लोक कितें दूद आहा ते मागीर ते चाट्टा ते पियेता. एक्चुली सोरोप चाटी बी ना. थोडे कितें करता वारूळ बी म्हणजे ज्या जाग्यार सोरोप आसाच अशा जाग्याचेर व्हरोन वाटी थेयता आनी मागीर तो सोरोप जर आपल्या ज्या टायमार एक टायम आसता तेंचो भायर सरपाचो त्या टायमार जेन्ना भायर सरता तेन्ना तेका वाटेक नवीन कितें तरी मेळ्ळें काय तो जिबेन सेन्स घेता. लोकांक अशें दिसता की ते चाटले. एक्चुअली चाटिना तो सेन्स घेता कितें आहा तें. तो दूद पियाचो ना. दूद हें तेजें अन्न न्हू. आनी दूद जर तेणी पियेलें आनी ते जर चड हें आसात जितकें प्युअर दूद तितकें तो बेगीन मरतलो. कारण दुदान तेजें जें हें आसा भितुरलें एन्झायम सिस्टम जें आहा तेजें ते तेजें कॉलेप्स जातलें आनी तेका कॉलेरा सारके ते रोग जावं शकता आनी तो मरोंक शकता. आतां खुबश्या वेळार कितें जाता घरान जेन्ना स्नेक येता हे जे आमकां खबर आसना न्ही एक्झॅक्टली कितें आनी आमच्या मनान नाका जाल्ले भंय चड आसता. खरें आमकां कोण सांगना प्रश्नांची जापो. एक्चुली तुमच्या पर्यंत आज येवपाक की म्हज्या मनान खूब प्रश्न आशिल्ले जांच्यो जापो म्हाका भायर मेळूना. सो तुमच्या बद्दल कळ्ळें आमी तुमचे कडेन आयले ह्या जापांचे हे प्रश्नांची उतरां घेवपा खातीर. सो लोकांच्या मनान घरान कसलोय स्नेक येवं एक तर लोकांक पयलीं वळखपाक येना कसलो स्नेक तो. ते कोबरा नाजाल्यार साप आयलो, नाग आयलो अशें म्हणटा. सो लोकांनी कशें वळखचें स्नेक्सांक ह्या नागांक पळोवन? आतां सर्पा बद्दल आतां खुबशे बुकां बद्दल सांगले बुकाय बी आसता तशें आमी आमचे माध्यमांतल्यान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी कार्यक्रम घेतात जे गांवांत. जर तेंच्यांनी रिक्वेस्ट करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किंवा आमकां जर तेंच्यांनी जर हें केलें कॉन्टेक्ट केलें जाल्यार आमी तेंकां आमकां इन एडवान्स बेगीन जर सांगलें जाल्यार आमी तेंकां लागून अशे कार्यक्रमान वळख जी आसा स्लायड शो आसूं किंवा थोडे लायव्ह स्नीक आसूं हे तेंकां दाखोवन तेंकां सर्पा बद्दल कशें वळख करपाची हें आमी सांगता. त्या शिवाय आमी एक रिक्वेस्ट करता गांवा गांवांनी एक असो एक दोग जाण तरी अशे भुरगे आसचे की तेंकां सर्पांक वळखोंक कळटा आनी अशा वेळार ज्या टायमार स्नेक बायट जाता तेन्ना तेंचो खूब हेल्प जाता. कारण सोरोप सादो आसलो चावलो जाल्यार खूब हेडेक जाता. एटॅकान भियोन मनीस मरता. तर हे जें आहा तें जावचें ना. आनी केन्ना केन्ना सोरोप येयल्लो मनीस आसा आनी तेका बायट जालो जाल्यार सुद्दां खूब कॉम्प्लेन हें आसता. कारण हॉस्पिटलान व्हेल्या नंतर तेजें जेन्ना ब्लड क्लोटींग टायम पळयता सोरोप येयल्लो आनी सोरोप चावल्लो जो आसता मनशाचें क्लोटींग टायम सारकेंच आसता. सो हे प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. कित्याक आमचे कंट्रीन अशें कितें हें ना इक्विपमेंट ना की सोरोप चावला आनी ते विश आमचें ब्लड काडलें रगत काडलें की तितून टेस्ट केलें काय सर्पाचें विश आसा हें सांगपी अशें कांयच ना. क्लोटींग टायम पळयता आनी हें नॉर्मल आसा म्हणजे एक 8 मिनटाचे भितून कितें नॉर्मल आसता. तेज्या वयर जाल्यार 15 मिनटां 20 मिनटां म्हणजे तें नॉर्मल ना. पूण हें जें आहा सर्पान बायट केल्यार आनी सोरोप येयल्लो मनीस आहा जाल्यार सारकेंच मेळटा. सो हें कन्फ्युजन जाता आनी एंटीवेनम दिता आनी तेजे इफेक्ट जाता तेका. कारण एंटीवेनम हें विशूच आसा. ते विशा पासून तयार केल्लें आसता आनी तेजे तेका सायड इफेक्टूय जावं शकता. आतां आमच्या इंडियेन जे वायल्ड लायफ एक्ट आसा प्रोटेक्शन एक्ट ताज्या अंडर स्नेक चार्मींग म्हणजे जे हे लोक गारुडी लोक स्नेक्स घेवन भोंवतात तांचे चार्मींग करतात ते बँड आसा. पूण अजुनूय थोड्याशा रुरल एरियांनी आमकां अशे स्नेक्स घेवन बशिल्ले स्नेक्स घेवन भोंविल्ले दिसता. सो ताज्या बद्दल थोडेशें आमकां सांगा. आतां प्रॉब्लेम कितें जाता रुल्स हे खूब आसा आनी
थोडे रुल्स असे आहा की स्नेक्स जे आहा सगळे एक्चुअली सगळे स्नेक आहा ते प्रोटेक्टेड आसा. तितून शेड्यूल 1 आसा, थोडे शेड्यूल 2 आसा आनी थोडे शेड्यूल 3 आसा. तर हितूले शेड्यूल 1 जे आसा तो आतां पायथन बी आहा अजगर, कित्याक ते कातडीक लागून बी मारताले ताका चडशी शिकार जाताले. दुसरें म्हटल्यार नाग बी आहा, कोब्रा, दिवड आनी लेवाळी बी आसता पळय शेड्यूल 2 येता, किंग कोब्रा बी. सो हे स्नेक जे आहा तितूंतले कोब्रा जे आहा चडशे मोस्टली स्नेक चामर्स बी ते हे करता खेळयता आनी ते आपलें पोट भरता. पूण कितें जाता प्रॉब्लेम कितें जाता तेंचे पोटाचेर प्रश्न आसता. तांकां कितें तरी काम दिवपाक एक तर ते लोक जे आसा चडशे सामके गरीब हितूंतल्यान ते परिस्थितीन येयल्ले आसता आनी तेंचे मूळ धंदो तो पयलीं पासून आसलो आनी हो कायदो आतां जाला. तर हाका प्रिपेर जावपाक कितें तरी मातसो वेळ लागतलो. तांकां तो पर्यंत कितें तरी दुसरें काम तांकां जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत हे प्रॉब्लेम क्रिएट ह्या सॉल्व जावचे ना. सो तांकां कितें तरी काम दिलें काय ह्यो प्रॉब्लेम जे सॉल्व आतां आमी जर वचून रेड मारली आतां ते कोब्रा किंवां तेंचे कडच्यान घेतले आमी आनी ते एनवायरमेंटान तांकां सोडूं शकना, सगळें तेंचे खराब केल्ले आसता. फक्त लोकांनी कितें करपाचें तांकां धांवडून घालूं शकता. आतां गोंयान तर हे प्रॉब्लेम कमी आसा, म्हणल्यार चडशे हे महाराष्ट्र आमचे शेजारी आहा थंयसर महाराष्ट्र कर्नाटकान बी सुद्दां आसा हे प्रॉब्लेम्स. पूण हे प्रॉब्लेमाचेर आमी डिस्कशन आमचें जाल्लें आमचे बोर्ड जे आसा पळय तेज्या बरोबर एनवायरमेंट जे आमचे पुण्यान डिस्कशन जालें जाल्यार आमकां अशें दिसून येयलें की धरून तांकां व्हडलेशें आमी कांय करूं शकना. ते धरले आमी सोडले की ते दुसऱ्या सॉरपाक ते परत खराब करतले. त्या पेक्षा तो आहा तो तेजे धरून ताका धांवडून घालता आमी चडशे, तांकां रावपाक दिना अशें इतकेंच आमी करूं शकता. पूण रानान वयतना किंवां भायर कोणाकूच रायट ना की सोरपा मारप, तेजे तांतयां नाल्यार कितें आहा तेजें नॅस्टींग तेजें डिस्ट्रॉय करपाक रायट ना. वो ताका हॅरेस करपाक ताका अजगरा सारके पायथन्स बी आहा लोक थोडे गळ्यान घालता, फोटो काडटा आनी ताका त्रास करता. ओडून थोडे गाडयेक बी बांदून व्हरता, मागीर ताका मेल्या उपरांत तेजी कातडी काडप. हे सगळे कायद्यानुसार बंद आहा. ताका प्रिझन जावं शकता. जवळ जवळ 25,000 दंड आसा. आमी म्हणटात की स्नेक जो आसा न्ही तो शेतकऱ्याचो मित्र, मनशाचो मित्र. मागीर तो आमकां जर इतलो हेल्पफूल आसा जाल्यार कित्याक आतां तो आमच्या घरांनी बीन येता, कित्याक आमच्या घरांनी घुसता, कित्याक आमच्या आजू बाजूक रावता? आतां शेतकाऱ्यांचोच न्हू तो आमचोय मित्र आसा, कारण शेतकाराक लुकसाण जावप म्हणजे आमकांय लुकसाण जावप. दुसरें म्हणजे घरान येवपाचें कारण घरानूच ताका खाद्य जे आहा उंदीर जे आहा मेळटात. आमी जर आमचें घर जर क्लीन थेयलें, हुंदराचेर रावपी जी जागा आहा जशें आमी एग्जाम्पल आमकां कॉल येता आमकां जेन्ना सोरोप येयलो म्हणून सांगता चडशे खाटी पोंदा नाल्यार कितें तरी सामान आसता तितून हें सोरोप आसता. कारण थंय काडल्या उपरांत पळयता जाल्यार घरटे आसता हुंदरांचे, तर हुंदराचे घरटी जावपाक दिवंक जायना. कारण ते जेन्ना साफ सफाई करता जर म्हयन्यांतल्यान एक तरी आपलो संडे कितें आपली सुटी आसता पळय ती क्लीन करपाक यूज करपाक जाय. बॉक्सां थोडे आपल्या बॉक्सांनी सामान थेयता आनी ती खाटी पोंदा कारण घर ल्हान आसता म्हणून. पूण तांकां हांव रिक्वेस्ट करता सामान थेयलें म्हणून प्रॉब्लेम ना, पूण म्हयन्यांतल्यान एकदां तरी ते क्लीन करपाक जाय जितून ते उंदीर रावपाची जागा जी आहा ती जावपाक जायना. तर हे जर कॅर घेतले आतां उंदीर कितलेंय केलें जाल्यार खंय तरी घरान रावतलोच. तशेंच न्हिदता ते बेडरूम आहा ते एक आपूण प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. वयर सिलींग ना जाल्यार कितें तरी वयर सिलींग लावपाचें जितून सोरोप रातच्या टायमार ट्रॅवल करता धरपाक वयता सोरपा आनी चुकून आंगार कोणाच्या पडों शकता आनी एक्सिडंट जाता. तर तेंय कॅर घेवपाक जाय. कितें पुट्टो लावं शकता नाल्यार कपडो बांदूं शकता जे सोरोप डायरेक्टली आपल्या आंगाचेर पडचो ना तें कॅर घेवपाक. तशेंच एकदम भिंतीक तेकोन न्हिदूंक जायना. सोरोप जें आहा तें सोरोप आसूं उंदीर आसूं तें तेकोन चलता पळय आनी तें तेकोन जर तुमी न्हिदले आनी तुमचे जर हात बीत कितें तेजेर सोरपाचेर पडलो नाल्यार आंगा पोंदां सुद्दां येवं शकता आनी बायट जावं शकता. सोरोप केन्ना बायट करता आंगा वयल्यान गेलो म्हणून बायट जावचो ना. तर तो चिड्डालो जाल्यार नाल्यार तुमी कितें मुवमेंट केलें जाल्यार भिवून ताका आपल्या सेल्फ डिफेन्साक तो बायट करूं शकता. तुमी आमकां खुबशी म्हायती दिली, खुबशें कितें कितें सांगलें. आमी एक्सपेक्ट करता की आमचे जे गोंयचे तरणाटे आसात तांणी तुमकां एप्रोच करचें, कित्याक फायनली आमी स्नेक्सांक आनी बाकीच्या एनिमल्सांक जर वाचयलें जाल्यारूच खंय तरी आमचो फ्युचर आसतलो. तुमी आमचे कडेन उलयले ताका लागून तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. म्हाजेय बी प्रुडंटाक आनी सगळ्या गोंयकारांक नागपंचमी निमित्त सगळ्यांक परत एकदां शुभेच्छा. थँक्यू, धन्यवाद.